गोंयभर गोरवांचे आनी जनावरांचे हाल जावंक लागल्यात। दुधकारां फुडें खावडीचो प्रस्न उप्रासला। कुळें जोसेफ पारेटोचें रेस्ट हावस आसा। लॉकडावनाक लागून रेस्ट हावसांतल्या कामगारांचे हाल। 9 दीस जाले 4 हत्ती खावड नाशिल्ल्यान उपाशी। मामलेदार उपजिल्लोधिकारी एनिमल हजबंड्री धरून सगळ्यांक कळयलें, मात हत्ती उपाशीच म्हूण जोसेफाक हुस्को। सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांक लोकांचे सेवेक लायल्यार चडशे प्रस्न खंय सुट्टले। माझे नाव जोसेफ पारेटो। हांव पणजेचो, पूण माझे कुलें भाट आसा, जे 12 एकर भाटचे आहा पळय, तेतून भितर माझे फार्मिंग एक्टिविटी चालू आहा। तातूंत भितर म्हाका कडेन 6 बुकाशी हत्ती आहा पळय, ते दिश्टी पडटा पळय ते। थोडे फार्मर जे आहा पळय तेंचे कडेन भरपूर जनावरां आसा। थोड्यां कडेन म्हशी, गायो, दुकरां, कोंबड्यो, बोकड्यो सगळ्यां कडेन आहा। आतां हेंकां हावड जाय पडटा, कित्याक ती बॉर्न इन कॅप्टिविटी जी आहा पळय ती आतां व्हडली जाल्या, आनी तांकां ती सोय आहा आमकां फार्मरांक तांकां हाडून तेंचे स्टेबलान तांकां जेवण दिवचें। आतां तांकां तें जेवण दिवपाक आनी जेवण हाडपाक आमकां भायर वचचें पडटा। प्रॉब्लम कितें आहा, भायर वयतलो जाल्यार पुलीस तुका आडयता। पूण पयले फावटी 22 तारखेर जेन्ना ती बंदी केल्ली पळय तेन्ना 1-2 दीस 4 दीस हांवें आमच्या भाटान कितें आहा पळय तितली झाडां आहा पळय तितली मारून हांवें हत्यो खावडल्यो। कित्याक हें कितें बऱ्याक पडटा, सोशल नेटवर्किंग करपाक म्हाज्यान भायर वचपाक नाका। पूण हावड आहा पळय ती आमच्या भाटान 12 एकराची ती सोंपली। आतां म्हाका भायर वचपाक जाय म्हणटून पुलिसीक फोन मारलो। पुलिसीन आमकां हेल्प केलो। 2 दीस पट्टे म्हणून आहा पळय ते आमकां हेल्प केलो। पूण आतां CRPF येयलो, CRPF बडयतात म्हणटकूच कितें करचें म्हणटकूच हांवें ती लेटर ईमेल धाडली। ईमेल धाडली आनी सगळे डिपार्टमेंटाक आहा पळय तांकां कळयलें, एक लेटर घातली हांवें पुलिसीक, RFOक, वेटनरी ऑफिसर, प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री, मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टर साउथ, चीफ सेक्रेटरी आनी CMांक कितें सांगतलो, एकल्यान देखून रिप्लाय करूंक ना।